जिलबी करपाक हाली खाड काडपाची फडकी घालूंक लागल्यात। एफडीएन बिरेस्तारा धुळेरांतल्या सुंदर फुडाचेर मारिल्ले धाडीन फडकी घाल्ली जिलेबी जप्त केल्या। खाड काडपाक वापरतात ती फडकी हाली जिलेबी करपाक घालतात म्हूण एफडीए सांगता। एफडीएन म्हापशा करसवाड्यावेल्या गोवा बेकरीचेरूय धाड घाली। दोनूय कडच्यान मेळून 50,000 माल जप्त केला। गोवा बेकरीन भेसळी सामान आनी तारीख नाशिल्ली खाणांची पाकिटां एफडीएक मेळ्ळ्यात। आज आमी हांगा सकाळी फुडें गोवा बेकरी म्हणून हांगा एक रेड घातला। ही बेकरी करसवाडात आसा आनी ही बेकरी विदाउट लायसन्स चालू आसा आनी हेजो ओनर नबी हुसेन म्हणून हेका आमी लास्ट 2 टायम वॉर्निंग दिवन नोटीस तो काडलेली, शोकोज काडलेली, बट स्टील तो तेजे प्रोडक्शन चालू आसा। विदाउट लायसन्स ऑपरेट केला हांकां 6 म्हयने इम्प्रिजमेंट आहा आनी कमीत कमी 5 लाख पर्यंत फायन आहा फॉर मिसब्रँडेड फूड आर्टिकल। आयज आमी एक सुंदर फूड प्रोडक्ट धुळेर म्हापसा हांगा आनी एक मॅन्युफॅक्चरींग युनिट स्वीट्स करता ते आमी इन्स्पेक्ट केलें। थंय आमकां ही फटकी सापडल्या। ही फटकी जनरली सेविंग करतात तेन्ना वापरता, पूण हे मनीस आतां हे जिलेबीन वापरपाक लागल्यात। जिलेबीन वापरता ते आनी सगळी जिलेबी आमी आतां सीज केल्या। जवळ जवळ 3 किलो जिलेबी आसा आनी एलम जे यूज तो करतालो तें बी आमी सीज केला। मडगांवकारांक पार्किंगाची शिस्त लावंक पे पार्किंग सुरू करपाचो मडगांव पालिकेचो विचार चल्ला। त्या खातीर पालिकेचे अधिकारी आनी येरादारी पुलिसांनी मेळून पळोवणी केली। पे पार्किंगाच्या प्लानाचेर रोखडोच निर्णय जातलो म्हूण उपनगराध्यक्ष धनंजय मयेकारान उलोवन दाखयला। मडगांव शारांतल्या पार्किंगांक शिस्त लावपा खातीर पे पार्किंग चालू करपाचो मडगांव पालिकेचो विचार आसा। मडगांव पालिका अधिकारी आनी येरादारी पुलिसांनी शारांत पळोवणी केली। मार्केटान सामकें वेरी कंजेस्टेड जाता तशें कोणीय पार्क करून कशें वता, सो तातूंत एक शिस्त हाडपा खातीर एक डिसिप्लीन हाडपा खातीर आमी कितें करपाक येता आमी आतां विजीट केली आनी कितें कितें करूं येता। इवन आमचें जें प्लान आसा पे पार्किंग करपाचें तातूंतल्यानूय खंय खंय जागे आमी आयडेंटिफाय करपाक शकता। ताजेर आमी आज एक इन्स्पेक्ट केली सायट आनीक डिटेल वर्कआउट केला। मडगांव शारांत रोखडेच पे पार्किंग चालीक लायतले अशें पालिकेचो उपाध्यक्ष आनी मार्केट कमिटीचो चेअरमॅन धनंजय मयेकारान सांगलें। आमी एक आढावा घेतलो, म्हणजे तेणी थोडे प्लेसीस तेणी इनलायट रायटींग दिला खंय की खंयच्या खंयच्या प्लेसीचेर आमकां पे पार्किंग करपाक मेळटा, खंय चान्स पडटा ते आमी पे पार्किंग करतले। प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावियो डायस। दक्षिण कोरियान जावपा आशिल्ले बेसबॉल वर्ल्ड कपान गोंयचे 4 चलयांक भारताच्या पंगडान खेळपाक वेंचून काडल्यात। बेतीचे शेरल डिमेलो, माड्डोळचे अनुषा मुदाळकार, सांगेचे सोनाली मळीक आनी बोरयेचे दीपलक्ष्मी अवटी सध्या नेटान प्रॅक्टीस करतात। हे सर्ती खातीर गोंयचोच दिलीप नायक भारताचो कोच म्हूण नेमला। बेसबॉल वर्ल्ड कप ह्याच म्हयन्याचे 21 ते 25 तारखे मजगती जाता। बोरयेच्या पंचायत ग्राउंडार भारताचो कोच दिलीप नायक गोंयच्यान सिलेक्ट जाल्ले चलयांची प्रॅक्टीस घेता। फायनल कॅम्प हैदराबाद शारांत जातलो आनी भारताची टीम 20 तारखेर दक्षिण कोरियान पावतली। हैदराबाद कॅम्पाक वचचे पयलीं गोंयाक आमी प्री इंटरनॅशनल कोचिंग कॅम्पाची जी पूर्व तयारी म्हणून आसा ती आमी गोंयाक स्टार्ट केल्या म्हयनो वयर जालो। पावस खूब पडलो। पयलीं सुरवातीक आमी मडगांव नेहरू स्टेडियमार प्रॅक्टीस करताले, भायल्या ग्राउंडार कांय शक्य जालें ना। आमी मागीर भितरल्या ग्राउंडार येयले। नेहरू स्टेडियमाचो टार आहा थंय बेश्टी सिंपल थ्रो मारपाचीच प्रॅक्टीस शक्य आसा आनी कांय शक्य ना। तेजे उपरांत आमी ह्या ग्राउंडार येयले, बोरये पंचायत ग्राउंड, जो आमी सुरवात एक्चुअली बेसबॉलाची ह्याच ग्राउंडार केल्ली। बेसबॉल ज्या वेळार 94 सुरू जालें तेन्ना हांगाच आमी कॅम्प घेतलो। गोंयान बेसबॉलाची आनिकूय उदरगत जावपाक शकता, पूण ह्या खेळा खातीर खासा ग्राउंड जाय अशें दिलीप म्हणटा। ग्राउंड जावप हें सामकें गरजेचें। आतां जो आमी परफॉर्मन्स दितात, आमी नॅशनल लेवलाचेर गोवा टीम म्हणून परफॉर्मन्स दिता, ती परफॉर्मन्स ह्या भुरग्यांची जिद्द आनी चिकाटी प्रॅक्टिसे रेग्युलर येवपाची। गोंयच्यो ह्यो 4 चलयो आनी कोच दिलीप भारताच्या पंगडाक उंचेल्या पावंड्यार व्हरपाक भरपूर कश्ट घेतली, हातूंत दुबाव ना। शेरल डिमेलो, मागीर दीपलक्ष्मी आवती, अनुजा मुदाळकर, सोनाली मलीक ही वेल एक्सपिरियन्स प्लेयर। देशभर ती खेळ्ळ्यात, कितलीशीच नॅशनल केल्या आनी कितलीशीच गोल्ड मेडल तेणी घेतल्या। त्या भायर सिल्वर, ब्रॉन्झ, रायट फ्रॉम स्कूल लेवल ती सब ज्युनियर एजीचेर आज सुद्दां खेळटा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।